संपलेल्या Anacleto Fernandes हाच्या आत्म्यांक मीस भेटविला Augusta Fernandes. तेच भाशेन संपलेल्या पुर्गुतोरेंत असलेल्या आत्म्यां खातीर मीस भेटविला Ozzy Lewis. ह्या इंतसान पासत ह्या मिसांक केरीत भाशेन मागुया. बापाचे उदारचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिमांत घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपतदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपाक मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्याक काकूत कर, क्रिस्ताक काकूत कर, सोम्याक काकूत कर. प्रार्थया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवालायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोना तेतून तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. बागेवंत पावलून कलेसियेकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचो. भावा भयणानो, आदीं ज्युदेवांचें शास्त्र पालतालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सभेक कसो इस्पा भायर दुमालो दितालो आनी तिचो नाश करून सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांची करून दिल्ल्यो चाली राखूंक कितल्यो उर्बेन हांव भरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बाराबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन जाणेन म्हाका विचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें पोलगोटचे खातीर ताणें म्हजे भितर ताची वळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं धर्मदूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसलेमाक वचनासतना अरेबियाक गेलो आनी परत दमास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सुरशें 15 दीस रावलो. सोम्याचे भाव जाकोबाक काडूंक दुसरो कोणूच धर्मदूत म्हाका मेळूंक ना. मागीर सिरिया आनी सिसिलिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जिदेवांत आसलेल्या क्रिस्तांवांचो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासली. ताणीन आयकलेलें तें इतलेंच, आदीं आमकां दुमालो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करून पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगोडटा. आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर. आमचो जबाब
सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावणां पडून दी. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. सरेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. म्हाका गुप्तीन आकार तुलय तेन्ना आनी भुंयेचे गोपांत म्हजी कूड घोट्टालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे पोरकुटीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडून दी. उद्गार. सरेस्पराक जय जय. देवानूच उतर आयकता आनी पाळटा ती सगळीं सुभागी. सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुकाच सुन्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सन्मान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू गोंयेकूच गरजेची. मारियान बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा आमकां सेवा दवरून जेजू आमच्या जिवितांत आसा आनी तोच आमकां चरयता म्हूण वळखून घेवंक उलो करता. पूण आमी समजून घेवंक जाय की जेजू आमच्या जिवितांत खरोच आसा. तोच आमकां चरयता. तोच एक पावल आमी मारता तेन्ना तोच आमचे सांगता आसा म्हूण आमी समजून घेवंक गरज. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन भाग्यवन पावलू आपल्या जिवितांत कितें घडलें तें आमकां तो एक करून सांगता. आपल्या जिविताची ती व्हडली कथा तो ह्या थोड्याच उतरांनी बरोवन आमकां सांगता. कशे भाशेन ताणें क्रिस्तवांक दुमाळो दिलो आनी दामासाक वेताना ताका जेजू भेटूंक आयलो. तो म्हणना हांव जेजूक भेटूंक गेलो, पूण जेजू ताका भेटलो आनी ताणेंच ही बरी खबर आपणाक सांगली. आनी हीच बरी खबर जी हांवें अनुभवली. ती बरी खबर दुसऱ्यांक वांटूंक, दुसऱ्यांक कळोवंक हांव वावुरलो. पूण ही बरी खबर आमकां मेवतली जाल्यार आतां ह्या तेंपार जाल्यार आमी कितें करूंक गरज. मारिया भाशेन जेजू सांगता, जेजू सांगता थोडोसो वेळ सांगूंक गरज. घडयेक आमी मार्ता भाशेन ह्या संवसारांत जायत्या वस्तूंनी गोल जाल्ल्यान जायत, पूण मारिया भाशेन थोडोसो वेळ जेजू खातीर सारूंक गरज.
तर हेंच करून आमकां सगल्यांक व्हड आनी करपाक मागणी. सर्वेस्परा सृश्टी चालू आसतना आमी तुका देण वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणेच्या सासणान सर्वेस्परा सृश्टी चालू आसतना आमी तुका देण वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. ताकवेलीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. यानी तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ज्ञाती पयलीं सुवेच्या दबाक सुरेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां भेटूंक फॉर्मायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सर्वची पवित्र रीत समरूंक आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक वाचुया. वय आमी अशें करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व कार्यांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुंकता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पोडगोडटा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वोत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार मला तुज्या वैभवान उंची तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जोय. उंची तुका जोय जोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून तूं इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उलयलो. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसप समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास. नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचें बसप आनी समेस्त तुमचें बसप तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो भावार्थाचो गोठ परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता
आनी हे कालशिकली पियेता तितले पावटी तुवें बाबानी येसो आमी तुजें मरण सोबोडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोबो शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा की पृथ्वीचेर विस्तवलेले तिचे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो गुंगली बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान काडून पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या महाबलीची काकूट तांकां आनी तुजे इश्टकोतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे पोर चलीत मुखामोड पळय आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां आलमारये देवाचे मागीर सांगातीन भाग्योन दर दिता भाग्योन सुसे आनी सर्व फाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजू जेन आमी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान आमीन आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें पयलोलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार त्या करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदराची क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी बोलपी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन दुतां फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जरची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकांक शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटात शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें शिकतले विशय म्हाका पावना पूण शेकात सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाल बाबा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोठ आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पाव. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे